दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिनवासा मोगाच्या स्पिरिता सुम्या आमकां एकवटायता दैवीक तुझ्या बळान सुम्या जिवीक तुला बैता दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिनवासा बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमूख आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगच्यानो आज जेजू आमचे थावन खालतेपण आशेता. एक भुरगें कशें खालतेपणान जियेता तशेंच जेजू आमी आमच्या सर्गींच्या बापा थंय खालतेपणान जियेचे ताच्या मोगाच्या संबंधान जियेचे म्हण आमी आशेता. त्याच परी आयचे दिसा आमी भाग्यवंत मरिया मगदलेन पाजेची स्मरण करता. ती आपल्या जिवितांत प्राचितांत तशेंच मनशाचे सेवेंत आपली जीण खर्चून खालतेपणान देवा हुजेर ती जियेली. तिची देख घेवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना जें कितें देव आमचे तोंड आशेता म्हणलें समजून घेवन देवाक मानता तसली जिणी ही ह्या संवसारांत जियोंक आमी प्रयत्न करया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमी हर एकलीं पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरें वांटो घेवचे खातीर आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो झुगण्यो सरून सांगता मोरां चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमसो प्रात होमसो प्रात होमसो बोड प्रात ह्या सत भुरगें सदांच अंकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुमचे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा अंकवारपणाचो तूं केरीतपणी मोग करताय आनी अंकवार बेसांत आपलें जिवीत संपूर्णायेन तुका आनी तुजे सेवेक समर्पूंक तूं तुज्या भुरग्यांक सदांच आपोवणें दीत आसाय. प्राचितांत आनी मनशाचे सेवेन आपली जीण खर्चूंक भाग्यवंत मरिया मगदलेनाचें काळीज तुवें मोगान पेटयलें. मोगाची आनी त्यागाची तिची देख घेवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयता
सस्नच्या सस्न सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय. कोणी कुशल बरीत आसा ताणें किर्तन गायत जाय. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवन धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोमयेच्या नांवान ताका तेल मागूं. भोवार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदरलेली खंयचीय पथकां ती जावं ती ताका भोगसातली. देखून तुमची पथकां एकामेका उसान सांगा आनी एकामेका पासत मागा. तोवर तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव सोड सक्तीवंत आनी फळादीक. एलिया आमचे बरीचसे एक मनीस गांवार पावस येनाये म्हणून ताणें काळजातावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक थेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें आनी तोवर मळभर पावस वतलो आनी भुमीर परत्यान फळ दिलें. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोणीय एकलो स्वताच्या वाटेंतून पयसरात जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका फाटीं हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेंतून फाटीं हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातयाचें भोगसणें जोडटा. देवाचें उतार हें. देवाची उडोपकार. दुंपा बरी प्रार्थना म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. दुंपा बरी प्रार्थना म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. तुका उलो मारता सर्वेस्परा तुटतान म्हज्या कुमकेक ये. हांव पळय तुका आपयतां म्हजो ताळो आयक. दुंपा बरी प्रार्थना म्हजें तुजे समोर सोडून दी. सांजेच्या बलिदाना बरी जावं म्हजे उबारलेले हात. दुंपा बरी प्रार्थना म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडाक एक राखवले दवर. म्हज्या तोंडाच्या दाराक आडो बोगल. तुका सर्वेस्परा म्हज्या धनिया म्हजे दोळे उबारता. तुजो आसरो हांव घेता. म्हजो जीव तूं राख. दुंपा बरी प्रार्थना म्हजें तुजे समोर सोडून दी सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. आशिल्लो जावं बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धनी ताणें सर्गींच्या राजाचे गूट ल्हानांक उगडल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायली. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. तांकां आडाय नाकात, कित्याक तांचे देवाचें राज तसल्याचेंच सई. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज्य एका ल्हान भुरग्या परी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो.
देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्याचो एक गूण म्हळ्यार या शेगूण म्हळ्यार सादेपण आनी सादेपण म्हळ्यार चड जावन एक जशें म्हजें थंय आसा तशें हांवें जियोवचें. भुरगें ताका कितेंच कळीत आसना तें सदांच आवय बापायचेर होंदून जियेता कित्याक ताचे वरना कितेंच करूंक जायना म्हणून ताका कळीत आसा. त्या देखून हर एकाकी अवलंबून आसता. जेवण जावं या भूक लागतना रडचें जावं हर एकांती तें भुरगें आवय बापायचेर होंदून आसा आनी मात्र न्हय आपले हांसोवन खेळोवन सदांच खुशाल बरीत जावन आसता. आनी असलें सादेपण मनशा थंय आसतना प्रायेन वाडिल्ल्या मनशा थंय आसतना कितें जाता तो मनशाक कळीत आसूं ना तो दुसऱ्यांक आकर्शीत करता. कशें एक भुरगें ताच्या सादेपणा वरवीं कोणाकय आकर्शीत करता. दुस्मनांक सयत त्या भुरग्याक वेंग मारया म्हणून दिसता. तशें मनीस प्रायेन वाडिल्लो मनीस सादेपणान जियेतना आपापी दुसरे मनीस ताचे थंय आकर्शीत जातात. तुमकां एक दाखलो दिता हांव. आमी एका जाग्यार 5 जाण ब्रदर आसले हांव सांगाता. आमचे मदें एकलो एकदम सादो आनी एकदम बळो. ताका हेरांनी उलयल्यार या जोर केल्यार फाटी उलोवंक ना. ताणें स्माईल मात्र दिवचें. ताचें काम बऱ्या तरान करचें आनी ताका आज मुसर लोक वळखता आनी ताका आज मुसर लोक बरो फादऱ्याप म्हणटा. आतां तो फादऱ्याप मोगाच्या भाव भयणीनो हांव कितें सांगता म्हळ्यार आपापी लोक म्हजे थंय आकर्शीत जाता. आज जेजून सांगचें तशेंच तुमी त्या ल्हाना भुरग्या बरी जाया. त्या वेळार कितें जातलें आपापी तुमचे थंय दुसरो लोक तुमकां पळोवन आकर्शीत जातलो आनी आकर्शीत जातना कितें जाता तुका अवकाश मेळटा देवाचें राज्य परगटूंक आनी देवाची मौल्यां ह्या सर्गींच्या राज्याची मौल्यां परगटूंक अवकाश मेळटा देखून हांवें तें सादेपण जियोवचें. जेजू म्हणटा हांव बळो आनी कालत्या काळजाचो. तुमी म्हजे तावन शिका. आनी आमी जेजू तावन शिकत जाय तो सदांच देवाचेरच पाती येवन जियेलो बापाचेर. आनी त्या देखून जुवांवच्या वांजेलांत तो सांगता हांव जें कितें करता तें बापान सांगलेलें तें आयकोन करता. या हांव म्हजे सक्ती कितेंच करूंक शकना. बापानच म्हाका पदवी दिल्या त्याच पदवेन हांव करता म्हणून संपूर्ण तरान बापाचेर होंदून जियेता. आनी बळेपण म्हळ्यार रिटालिएशन मुयी तिरसिनात फारीकपण घेनात. जेजून केदाळास दुसऱ्यांनी केल्ल्या वायटाक फारीकपण तिरसूंक प्रयत्न करूं ना. तशेंच भुरगीं ल्हान भुरगीं तांकां तुमी कितेंय वायट करा ती फारीकपण घेनात. ती आपणाचेर रडोन रावतात. तशेंच जेजू फारीकपण घेवंक ना ताणें कितेंच करूंक ना. शिसांनी मस्तपटी पेद्रून ताका नेगार केलें. जुदासान ताका तिरस्कार केलो आनी मस्तपटी सकडचारनी वडकोवन जेजून सांगली शिकोवन तांकां समजली ना. पूण ताणें कितेंच करूंक ना. तांकां भायरी धाडूंक ना. तांकां वायटी करूंक ना. बागार तांकां शिकोवन दिवन ताच्या राज्याची बरी खबर तो परगट करीत ताचें काम करीत रावलो. आमी तशेंच आमच्यो दिसपडत्यो जबाबदारी आमकां देवान दिल्यात त्यो बऱ्या तरान करन एक सादें जिवीत जियेत आसतना बोळ्यापणाचें आनी खालतेपणाचें कशें भुरगें जियेता तशें जियेतना आपापी संवसारांत झगडी रावतात. घरांत माया मोग वाडटा संतोश वाडटा आनी थंयसर एकामेकाक थंय आकर्शण वाडटना घोव बायलां मदें जावंक पुरो कुटुंबांत जावंक पुरो आमचो संबंद घट जाता. आनी जेजू तेंच आशेता आमचे तावन
त्या देखून आज आमी मागया हो सादेपणाचो आनी बोळ्यापणाचो गूण आमचे थंय येवं दी आनी दिसान दीस एक कलतेपणान आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान करन बापाचेर होंदून जियोवंक आमकां बोळ मेळोन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सौम्या स्वीकार तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एक त्रेग म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस मोजें तुका मोगा समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वान तुका भेटोवच्यो घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वान तुका अर्पोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. भोवर्त्या देवा आमच्या बापा भाग्यवंत आंकवारी मरी मागदलेन पाजीच्या जिवितांत तुझ्या मोगाची विचित्र पदवी परजळता ती वळखून आमचे सेवेचो हो वाकणेचो यज आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदवण्याक पाठ करूंक आनी सर्गीच्या संतोषाच्या अत्रेगांनी भरोवन तुजी साकरी ध्यानी मनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतेकायेन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळ्यांनी सर माथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकणता आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraxo serves por tu, sergani somsa, barla tu chavei pava, un sergi tu cacei cer. Serves por acena vietata cacei, un sergi tu cacei cer.
सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्ता सोगुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळेंत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसाची तेसावां बसत आमी मागता. हांव कारमरिया देवाचे माये संगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर्पद्वेदार बापा सर्वंतनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तशें आमची पथकां बोगूस आनी आमकां ताळेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवर्षान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर वायटांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरचे भाग म्हाका फोवना पूण चत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कबीरा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कश्टा मरणाच्या बलिदानान
वांटोगेंक फोव केलोय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करूंक जेजूच्या जिवान आमकां भरलाय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडीन दिश्टीक पडच्याक भाग्यवंत मरी मागदलेन पाजेचे देखीन जेजूचें कश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकच लबदून आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल साहेबिनीचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणतांव. आपणाकच चारणदासी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजा आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, खतनांतले अवकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेनेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरीपात जेजू मुखार दवरतांव. मावणपणी आमच्यो गरजो माये मुखांतर जेजूक समर्पया. उगडास कर ये भोव दयाळी अवकारी मरिये, तुज्या आसऱ्याक दवललो, तुजो आदर मागलो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन नैरकाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदीस तुजे मुखार रावता. मुनी जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काळपुळटीर म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, विनंती कर. मरिये माया मुखांतर कार्मेल माया मुखांतर आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया. आनी हे मागणें सांगता मागया. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अणवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुका तुज्या पुता विश्वास रावून आमकां फोव कर मागता. तुज्या आनी तुजे हाती असलेल्या जेजुबाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन.
Carmel dongra subce saibini asam sumantuka Magni amci gin varge serga zondi ashirvada Jinye pervasartana opton dopton partana E amcha adara Kanbezara dostana urba amci niltana Jisuk dein sangi kota Kushita ci kurung diada Carmel dongra subce saibini Azam sumantuka Magni amci gin varge serga zondi ashirvada Mogar puta soven Amka Maria Shiva Dev Amka Bagin gusace kurveni ram kam cha devam cha dusmanantle Bapace puta cha ne pavitaत्म्याचे नावे आमन